व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. असं इल्लें चड उलयलें जाल्यार तुमी म्हणटात शर्मावी व्यर्थ म्हणून. हे पयल्या वर्साप आज वाचतना हांव पळयत आसलो. सगळां मस्त कान दिवन आयकून आसलें. खरी एकली मस्त चीत दिवन आयकून आसलें. कितें हें व्यर्थ 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 म्हणून आसा सुरूच हांव निमाणें पर्यंत कितें तें व्यर्थ म्हळ्यार कितें हें म्हणून. अशें हाच्या पयलीं तुमी हें वाचप वाचलां, आयकलां आनी हाचेर नियाळ केला. तरी पूण हर एक फावटी आयकतना आमकां आमच्याच विशयांत इल्लेशें गिल्ट फिलींग सुरू जाता. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें हें वाचप. आमी म्हणटा बायबलांत जाणवायेचीं पुस्तकां म्हणून आसात, जाणवायेचीं पुस्तकां. तातूंत एक उपदेशक पुस्तक. हें कोणें बरयल्लें हाचे विशयांत तर्क आसात. थोडे म्हणटात चडावत जावन सल्मावरायान बरयल्लें म्हणून. सल्मावरायानाच बरयल्लें म्हण धरया. हें ताणें केदळ बरयलें. ताच्या 20 प्रायर न्ही वा 30 प्रायरी न्ही, पोरां सगळें जिवितांत अनुभव केल्या उपरांत तो सुमार वर्सां इस्रायलाचो राय जावन आसलो आनी जायतीं झुजां ताणें केल्लीं. आमी जाणाव ताची काणी. देवान तुका कितें जाय म्हूण विचारतना ताणें कितें जाय म्हणलें? जाणवाय जाय म्हणली. आनी जाणवाय जाय म्हूण विचारल्या खातीर देवान ताका सगळी संपत्ती दिली. कित्याक म्हळ्यार ताका तकली आसा, त्या देखून तकली वापरना. कितें हांवें दिल्यार तें खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण समजून तो जियेतलो म्हणून आशेवन देवान ताका दिलें. आनी ताच्या उपरांत सबार काळ तो जियेलो आनी तो कितलो बुदवंत म्हणल्यार जायते पुरावे जावन जायतीं गणितांय आसात. पण बायबलाचे शास्त्री म्हणटात तो कितलो बुदवंत आसलो की तितलोच तो पिसो जावन आसलो. कित्याक ताचें जिवीत निमाण्या दिसांनी वता आसतना ती ट्रॅजेडी जावन गेली. तो आयच्या ह्या पयल्या भागांत तो म्हणटा सगळें व्यर्थ म्हणून. कित्याक ताका आतां प्रायज जाल्या. आमकां कळीत आसा हें चड कोणें उलोवचें अशें कांय ना. जिवितांत पुरा जालें, कांय मुक्त जालें आनी कितें आसा? पुरो व्यर्थ. तुमी धांवतात, तुमी हें करतात तें करतात, कांय ना जिवितांत. कोण म्हणटा बसोन प्रायज जाल्ली न्ही गी. पुरा जालें जिवितांत. म्हजी धांवणी जाली, निमाणी आखेर जाली आनी तुमी धांवते आसात, कांय जायना जिवितांत म्हणून. साल्मावी ताच्या जिवितांत सगळें भोगून जाल्या उपरांत निमाणें बसोन चिंता, पळयता. वारें शिंतावन येता ती शिनवेता, ती शिंतावन येता ती शिनवेता. कांय जायना. 4 कोले मात्र कुरुकाचे हालता, दुसरें कांय विशेश जायना म्हण ताका बगता. तो पळयता दर्याक उदक येता. तें कांय बरो नमतोचें दिसना. खंयगी सुनामी त्या वेळार येवन वतलें म्हण दिसता. कांय जायना. दर्यो बरो न्हू, सगळो गांव बुडवल्लो कांय दिसना. हर एक वर्सा तेंच लारां येतात फाटीं वतात. न्हंयो ताच्यो वाटो बदलिनात. आतांचे बरी मनशांनी बदलूचें त्या वेळार नातलें कोण ना. न्हंयो बदलनात. तेच वाट हर एक वर्सा तेंच वळोन येतात. कांय आज हें बोर जालें, आज एक चेंज दुसऱ्या रुटाक या, तांच्या लागीं तें पुराना. सगळें बोरींग दिसता ताका, सगळें बोरींग. कांय ना जिवितांत. विशेश म्हणलें कांय ना. ह्या सुर्याच्या पंदा विशेश म्हणलें कांय ना. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी हर एकली आमच्याच एका व्याप्तेंत आमच्या जिविताक एक अर्थ दिजे म्हणून सगळें आमी काम करता. जावं पूण आमचे कडेन मस्त पयशे नात, आमचे कडेन सवलती नात, तें दुसरें ती गरज ना. पूण न्ही जावन म्हज्या जिविताक एक अर्थ जायची. हांव कित्याक जियेता म्हणून एक म्हाकाच समाधान बगचें आनी म्हज्या सांगात आसल्यांक इल्लेशें समाधान बगचें म्हणून जियोवचें आमी. त्या देखून आमच्या जिविताक अर्थ येवचें म्हणल्या खातीर आमी आमच्या भोंवतणी एक परिसर बांदून हाडटा. आमचो एक भोंवतणीचो परिसर आमी बांदून हाडटा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार जराल तरान सांगता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार एकलो मनीस
आपल्या गामाचो फळ जावन वावर करणं एक घर बांदता. घर बांदल्यांचं ताका सकड म्हणटा हांव बरो मनीस ताणें बरें काम केल्या प्रमाण बरें घर बांदलां, खुशी जाता सगळ्यांकी, ताकाय खुशी जाता. आवडना आतां जाल्यार म्हज्या जिविताक एक कितेंय एक सार्थक हांवें इतले कश्ट काडून एक घर बांदलें, सगळ्यांकी खुशी जाली. ताच्या उपरांत घर बांदलेंच मुखार इल्लेशें ल्हानशें गार्डन करया. कित्याक म्हळ्यार भायर भितर येताना कांय पूण इल्लें दोळ्यांक सोबीत दिसत. कांय ना जाल्यार एक 4 चाट्ट्यो हाडन ताका एक खंयचें एक क्रोटनाचें जड खंय मेळ्ळें हाडन तें घालन एक 4 चाट्ट्यो दवरून सोबीत दिसता. कोणी आयिल्लें पळोवन सांगता हांव बरें केलें, तुजें गार्डन बरें आसा, खुशी जाता. व्हडना हांवें एक फाल्यां केल्लें सार्थक. तितलें फावना ताच्या उपरांत म्हज्या घरांत एक पेटो म्हणी आसूं दी, एक माजर म्हणी आसूं दी. पेटो बरो आसा जाल्यार घरा भितर आसचो, इल्लोसो आंगार उडचो, उस्क्यार बसचो, गरज पडटना इल्लो सापसो येवन आसल्यार खुशी. येवन आयिल्लीं पळयतात आनी सांगतात तुजो पेटो बरो आसा, माजर बरें आसा. तें खंय धरून वाटलें कितें खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें कांय पणी केलें, कितें केलां म्हणून एक सार्थक भोगता म्हाका. तितलें पावना एक गाडी आसल्यार बरी. कित्याक म्हळ्यार इल्लोसो जागो आसा थंय, तें एक गाडी दवरूंक एक पार्किंगाक जागो आसा. एक ल्हानशी व्हडली न्ही जाल्यार एक हाडल्यार बरी आसली. कित्याक म्हळ्यार मिसा वचूंक जाय, मिसा वचूंक कितलें चलोवंक आनी जाता, कश्ट जाता. मार्केटी वचूंक कामां वचूंक आतां त्या बसार बरो वयची सुलभ ना, आमचे रस्ते तशे आसात. व्हडना एक गाडी घालया, गाडी पळयलें म्हणटा तो जावया सायबा तुवें जावया बरें एक पुरो केलें, घर केलें आनी कितें केलें, गाडी काण गेली, खुशी जाली. म्हाकाय खुशी आवडना, म्हजें जिवीत इल्लें सार्थक. तितलें फावना आवडना इल्लेशें बिजनेस इल्लें विस्तार करया, 4 जाणां कामाक दवरया. ताच्या उपरांत इल्लेशे पयशे जाताना 4 जाण फ्रेंड्स येतात. फ्रेंड्स तांकांय खुशी, कित्याक म्हळ्यार हो व्हडलो मनीस जाला आनी ते हांच्या घरा येतात. इल्लेशें पार्टी सुरू जाता, जेवणां सुरू जातात, विकेंड जेवणां सुरू जातात, पार्टी सुरू जाता, सेलेब्रेशन सुरू जाता, ट्रीप सुरू जाता. आनी अशें दीस वेता 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 आसतना हो मनीस एकलो एक सुरू आसलो तो विस्तरण सुवेता. तो आतां एकलो बेश्टो मनीस न्हय, 4 चौगांचो मान आसा. 4 चौगां गेल्ल्या कडेन ताका इल्लेशें नमस्कार करचे मनीस आसात. ताचे सांग आतां येवन उलोवचे मनीस आसात. पयलें कोणी नातले कोण ना, आतां एक येताना एक अशें करचे मनीस आसात. म्हळ्यार तो आतां सिंपल सादो कांयच नातलो मनीस न्हय. आतां ताचे कडेन कितें आसा तो विस्तारला, तो विस्तारोड गेला. कोण प्राय रावना. पळया कितें कितें केल्यार प्राय एक रावना. आमी सांगले बरी ती आयकना, प्राय जाता. एक केस दोवे थंय दिसोंक सुरू जातात आनी त्या वेळार बघूंक सुरू जाता इतलेंच गी जालें गी. त्या वेळार त्याच वेळार सनी म्हणलें बरी कोण मरण पावतात आनी ते पळोवन भितर काळजान सुरू जालें गी शे तो काल म्हणसर म्हजे सांगात आसलो सुरू जाता. एकच टेन्शन. तितल्या जाताना शुगर सुरू जाता, BP आनी कितें सडोन येताना इतलेंच गी जालें गी. आनी मुखार कितें हांव खंय म्हणसर कित्याक देंवन आसलो, कितें करी येता आसलें आनी कितें बरें करी येता आसलें, खंयच्यान हांव इन्वेस्ट केलें, इतलें बरें इन्वेस्ट केलें, इतलें पुरो हांव विस्तारूंक पळयलें, म्हाकाच हांवें विस्तार केलें. हांव आतां व्हडलो मनीस, म्हज्या लागीं विस्तारय आसा, हांव इतलें इन्वेस्ट केलें, आतां हें खंय म्हणसर पावता म्हणून एक चिंताप आमच्या मतीक येता. आनी हें चिंताप येवंक जाय. जिवितांत इतलेंच गी म्हणलें एक सवाल आमच्या जिवितांत हर एकल्या थंय येवंकूच जाय. तें येना जाल्यार ताका मनीस म्हणनात. कित्याक म्हळ्यार मनीस हांवें पयलें सांगलें बरें ताच्या जिविताक एक अर्थ सोदता. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट इज द मिनींग ऑफ हीज लायफ. ह्या संवसारांत म्हज्या जिविताक अर्थ कितें थोड्यांक हें समजतना मस्त लेट जाता. सक्कट जोडल्या उपरांत आमी विस्तार जाल्या उपरांत हें सवाल येता आनी त्या वेळार कितें करचें म्हूण कळना. एक ल्हानशें काणी. एकलो पळयत आसा ते एक दांड्यार एक मूय धाकटी मूय येते आसा. त्या धाकट्या मुयेच्या तोंडांत एक व्हडलो कोलो. तिका वोवंक जायना जाल्यार ती तो कोलो वोवयता ओड नडटा. हेणें पातोर आसल्यार ताका एस्केप जावन खंयच्यान म्हण येता आनी चिंतलें इल्ली मजा जोडया. ताणें एक बोट दवरलें अशें. बोट दवरलेंच ती धाकटी मूय रावली, पळयली, गोवन दुसऱ्या वाटेन गेली. तिका दिशीन वचोंक आसलें, ती त्या वाटेन गेली. कशी जाली जावं येत ही एक मूय. इतलो व्हडलो कोलो खाण घेवन इतले व्हडले कश्ट आयले रे, सोडिनासतना वेता न्हय गे म्हणून.
मागीर इल्ल्या मुखार वेताना आतां एक त्या पेळयेचेर इल्लोसो 2 भाग जाल्ले, इल्लोसो क्रॅक आशिल्लो आनी ताचेंतल्यान उतरोंक ताका जायना. आतां कितें करता पळया म्हणून रावलो. मूय आयली 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 ती रावली. रावन पळय लागली. तिच्या तोंडांत आसलो उडलो खोलो थंयच दवरलो. परतून पळय लागली कितें करचें कशें गेल्यार सकयल पडटा देखून उतराचें कशें उतरोवचें. तिणें तो कोलो काडलो त्या क्रॅक आशिल्ल्या तो बुराक आशिल्ल्या जाग्याक दवरलो. उतरली कोलो काणयेन परतून गेली. हाका बारीक अजाप नेगी देवान आमकांच तकली दिल्या म्हूण चिंतल्यार असले एक धाकट्या मुयेक जाल्यार एक कॉमन सेन्स दिला नेगी म्हणून खुशी जाली ताका. ती वेताली वेताली वचून पावली तिच्या जाग्याक बिडाराक पावली. थंय एक ल्हानसो बुराक तिका भितर वचूंक. थंय वचोन जाल्या उपरांत खोलो तिच्या वरने वडलो आशिल्लो भितर व्हरूंक ती प्रयत्न करता, भितर वचोंक प्रयत्न करता. धाकटें बीड धाकटो बुराक भितर वचोंक जायना. तिका मात्र भितर वचें. कितें करचें कशें कशें धरून ओडल्यार खंयच्या खंयच्यान धरून ओडल्यार आनी 4 जाणांक आपोवन ओडल्यार खोलो भितर वचना. निमाणें ताका पुरासाण जाली कोण ना खोलो थंयच उडयलो ती भितर गेली. भोवशाबागाच्या भावनान भयणीनो आमचें जिवीत आमी सिंगल जावन एक एकलोच आयिल्ली आमी विस्तारून विस्तारून व्हडलो खोलो जाता आनी निमाणें फोंडा कडेन पावतना आमकां तो खोलो व्हरूंक कितें सोडूंक कितें म्हणल्यार बरी जाता. म्हळ्यार जें कितें ह्या संवसार आमी कितें 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 करनासा कितलें 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 जोडटा तें निमाणें जाताना आमकां वजनच जाता, जडाय जाता. तें कितें करची वोवोवचें की सोडचें की म्हण जायना. मोगाच्या भावांनी भयणी जाणवय आमकां केदळ येयचें. आमकां जायतीं जाणां सांगतात अळे रे अशें करनाका रे, अळे गो अशें करनाका, अळे अशें अशें केलें अशें जाता. हांवें बगलां. आतां सांगल्यार बापायन वोगाच राव आमी पळोवना की तुवें कितें केलें तें म्हाका घालें सांगचें म्हणटात. सदांचो टॉक सदांचें एक उलोवणें. पूण तें बापायन सांगलें आवयन सांगलें सत म्हणून हांव तें पडले उपरांत म्हाका कळचें. तेदोळ म्हणसर चिंता कितें ही हांकां काम ना. तांणी त्याचपणान पडोवन ती वयर येवन आतां तांकां कळीत आसा तूं तेणें केल्यार थंय पडटाय म्हणून. पूण आमकां कितें आमी जावन एक्सपिरियन्स करीचे आमकां तें जायचें ताचे उपरांत वय अशें जाता आनी आमी सांगतना आमची भुरगीं आयकना. तूं गच राव आमकां गुंतना गे कित्याक म्हळ्यार आमी गुगल जावन पुरा शिकोन जाणवय आसा आमकां. अशें जावन जावन आमकां जाणवाय म्हणली पयलेंच दिल्या पयलेंच दितात पूण आमकां तें जायना. आमी पडोनूच उठोवंक जाय. तुमी पळया ह्याच साल्वां उरायाक सुरवेक देवान जाणवाय दिली आनी देवान चिंतलें कोण ना हाका आनी जाणवाय कोण कोण जाल्यार दुसरे दुसरे विचारते आसले म्हाका पयशे गी भांगार गी संपत्ती गी दुसरी राज्यां गी आनी कितें गी आनी ह्या मनशान जाणवाय विचारली न्ही गी म्हणून देवाक खुशी जाली. आनी ताणें चिंतलें हो मनीस निमाणे पर्यंत ताची तकली यूज करन कितें म्हणी करतलो. पूण निमाणें कितें जालें ह्या मनशान जोडलें आनी जोडलें आनी जोडलें. हो मनीस निमाणें तो कितें करता म्हण ताकाच कळीत ना. त्या एक स्थितीक वचून पावलो आनी निमाणें बसोवन तो बरयता हो बूक बरयता आनी म्हणटा सगळें व्यर्थ. केदळ कळ्ळें तुका 60-70 जाले उपरांत कळ्ळें. आमी फाटीं इल्लेशे फाटीं गेल्यार जोशुआच्या बुकांत इस्रायल घरांक कानान देशाक वेच्या पयलें तो जाणवाय दिता आनी म्हणटा अळे तुमी ह्या एका नव्या जाग्याक वयता आसात थंयसर दुसऱ्या दुसऱ्या जातीचो दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचो दुसऱ्या दुसऱ्या देवा देवीक मान करचो एक देव आसात दुसरी दुसरी संस्कृती आसा. थंय वेच्या पयलीं हांव तुमकां सांगता तुमकां जिवीत जाय गी मरण जाय विसरून काडा. तुमकां आशिर्वाद जाय गी शिराप जाय विसरून काडा आनी मुखार वचा. हय वे आमकां देवच जाय जिवीतच जाय म्हणून गेले आनी तें वचून दुसऱ्यांच केलें आनी निमाणें परतून रडटात. आमी चूक केली न्ही गी म्हळ्यार जाणवाय पयलें दिल्ली. आदाम आनी एवेकच तुमी पळया तांकां पयलेंच सांगल्लें पडल्या उपरांत न्ही पयलेंच तांकां सांगल्लें अळे अशें अशें आसा हें गार्डन आनी ह्या गार्डन इतलें पुरो सगळें तुमकांच पूण एक मात्र पडनाकात एक मात्र पडनाकात. पूण इतलें सांगल्या उपरांत तांकां एक आमी वचून पळया घाल जाता. ही आमची कॉमन क्युरियोसिटी आमकां कितें जाता पळया म्हणून. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो भोवशा आमी इतले मुखार आसा पूण ह्या एका सांगतेन आमी मस्त फाटी आसा. जर आमकां 30-35 जाताना आमच्या जिविताचो उद्देश कितें म्हूण कळना जाल्यार म्हज्या जिविताक अर्थ कितें म्हूण कळना जाल्यार हांव 50-60 जाताना मागीर कळ्ळें जाल्यार कांय करूं जायना.
आज युवा जनां मस्त हुशार आसात, तांकां जायते संगती कळीत आसात, जाणवाय आसा, पूण जिविता विशयांत जाणवाय भोवशा मस्त उणी आसा. जावं पुरो आमी म्हणटा अनुभव जायचे, अनुभव जायचे, अनुभवच एक पावना. दुसऱ्यान आयकुचेंय गरज, देवाचें उतर आयकुचेंय गरज. आनी एकल्यान कितें, आनी एकल्याक तो ह्या वाटेन गेल्ल्याक कितें कश्ट भोगल्यात तें पळोवन ताच्या मुखार हांवें आसा जें म्हणलें एक चिंतप आसचें गरजेचें. जाले उपरांत, कश्टांक पडल्या उपरांत, अनुभव जाल्या उपरांत अशें जालें तशें जालें, अशें जायनच आसलें सुरसुरचें सक्कड करता. तर हांवें तांचोच पडा जेगी, पयलें चिंती जेगी नाका. भोवशा ह्या संगतींनी आमी सडीत जागृत जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार 60 जाल्या उपरांत, 50 जाल्या उपरांत आमी बसून चिंतून पुरो व्यर्थ म्हळ्यार सक्कड आसतात म्हणून तूं येदोळ कितें करनासलो. हें सवाल तुका 20-30 प्रायर आयिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. तुवें हें सगळें जोडतना तुज्या आत्म्याची तुका खबर आसची आसली. हांवें हें सगळें केलां कितें हांगा रावंक, ताचे उपरांत हांव खंय वेतां, थंय रावंक हांवें कितें केलां ताची तूं प्रिपरेशन सुरू करता आसलें. 60 जाल्या उपरांत कोंतकाण घेवन न्हय, तें जालें ओल्ड फॅशन, तें त्या दळाचें. आतां तेंचं काम 30 आसतना करीचें पडटा. 60 जावन कितें सुरू करचें तें 20-30 जावन सुरू करीचें, युवा जनांनी सुरू करीचें. तेवळ मात्र ह्या संवसाराची जाणवाय मात्र न्हय, हांव कित्याक हांगासर आसा, म्हज्या जिविताक अर्थ कितें आसा, हो अर्थ ह्या वस्तूंनी म्हाका दिवचो गी, म्हजी आयडेंटिटी हांवें कितें जोडलां तांणी दिवचें गी, तें देवान दिवचें, हें म्हाका समजता. आनी तें समजल्या वेळार हें सगळें कितें दिलां तें कशें वापरीचें, खंयच्याक वापरीचें, केदळ तें वापरीचें, ही जाणवाय आमकां देव दिता. आनी ही जाणवाय आसलो मनीस केदाळय तो निमाणें बरयना, पयलेंच बरोवन घालता, पयलें सांगता अळे अशें अशें म्हज्या जिवितांत जालां, दीस इज माय टेस्टिमनी. आनी हें सांगचें तसलीं युवा जनां खंय आसात. देखून हें उतर आमी घेवया. व्यर्थच व्यर्थ, जिवीत व्यर्थ केदळा. म्हज्या जिविताचो अर्थ देवातय कडसून आसा म्हूण समजनातल्या वेळार सक्कडी व्यर्थ जाता. हांव ह्या संवसाराक आयलांय देवात हांव न्हू, फाटीं वेतांय ताचें थंयच म्हणलें एक उतर म्हज्या काळजांत मनांत तें ना जाल्यार, तें विसरून गेलें जाल्यार बाकीचें सगळें एक दीस आमकां बगूंक सुरू जाता. इतलेंच गे, हें वेस्ट न्ही गे, इतलेंच गे, हाकाच गे आमी इतलो कश्ट काडिल्ले, हाकाच गे आमी इतलें इन्वेस्ट केल्लें, असलें एक चिंतप आमच्या उतर पर्याय येवच्या पयलें. आतांच आमी चिंतया, ह्या संवसारांत मात्र न्हय, हाचे उपरांत म्हजें कितें, हाचे उपरांत हांवें कशें आसूंक जाय, हाचे उपरांतल्या जिवितांत देवाक हांवें कशें मानवंक जाय, हें चिंतप मतींत आमी आठवया दिसान दीस. ह्या विशयान चड चिंतया. आनी तो वळो ह्या संवसाराचे सर्व संगतीची जाणवाय आमकां खंडीत जावन देव आमकां दितलो, त्या वेळार दितलो आनी आमकां सांबाळतलो. ही हो बरो असो आमकां हर एकल्या तें आसूं दी आनी शिकचें प्रयत्न आमी करया.